नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. जून म्हयनो सुको घालयल्या उपरांत जुलय म्हयन्याच्या सुरवातीक पावसान बरोच नेट धरलो. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण शेनवारा रातीच्यान उटंगराचो पावस पडटा. राती सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून कितलेशेच कडेन रस्ते उदकापोंदा गेल्यात. कांय कडेन रस्त्यांचेर दोंगराची पालसणां कोसळ्ळ्यात. नेटाच्या वाऱ्याक लागून झाडांय हुमटून पडल्यात. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून कोने प्रियोळा दोंगराचे पालसण रस्त्यार कोसळून येरादारी आडखून पडल्या. उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावल्यात. माती आनी झाडां कुशीक काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो करपाचें काम झुजा पावण्यात सुरू आसा. येरादारी दुसरे वाटेन घुंवण आयल्या. दुसरे वटेन पावसाक लागून मुळे पाड्डी वाठारांतलो रस्तो खचलो. रस्तो भितर गेल्ल्यान पुलिसांनी तो रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरला. उटंगराचो पावस आनी नेटाच्या वाऱ्याक लागून काणकोण म्हालांतल्या खोला पंचायतीचे छप्परूय हुबून गेले.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पावसाचो नेट वाडिल्ल्यान सोमारा शाळा तशेंच 12वीच्या विद्यार्थ्यांक सुटी आसतली. मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान सांगले ही फकत शाळांक सुटी आसा, सरकारी सुटी ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. सगळ्या लोकांनी काळजी घेवपाची गरज आसा. आतां हांव रिव्ह्यू घेतालो. पाली धबधब्याचे जवळपास 20 लोक ब्लॉक जावन उरल्या. आमची जवळपास 60 लोकांक आमी काडले. पुलीस आनी फायराची टीम ऑलरेडी आसा. भायर काडपाचे प्रयत्न सुरू आहा. त्या ती वॉटरफॉलाचेर किंवा बाकी कडेन मदीं लोकांनी काळजी घेवची. वॉटरफॉला कडेन वचचें न्ही. त्या 24 वरांक रेड अलर्ट आसा. त्या फाल्यां शाळांक आमी फर्स्ट टू 12 हांकां आमी सुटी डिक्लेअर करता. पयली ते 12वी पर्यंत ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर फाल्यां एका दिसाची सुटी आमी डिक्लेअर करता. गव्हर्मेंट हॉलिडे ना. गव्हर्मेंट ऑफिसीस स्कुलांक ते बी पयली ते 12वी ताच्या वयर राती सावन गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राजधानी पणजेतले रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. गटारां तुंबिल्ल्यान उदकाक वचपाक वाट ना. ताका लागून रस्त्यावयल्यान उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटाले. प्रमाण ह्या वर्सा राजधानी पणजेतले रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. शेनवारा राती सावन एकसारको पावस घालून घेता. ताका लागून पाटो, बस स्टँड, मळा, मिरामार आनी राजधानी पणजेतले अंतर्गत रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. गटारां कोयरान तुंबिल्ल्यान उदकाक वचपाक वाट ना. ताका लागून रस्त्यार उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटले. पळयात. कितना 3 घंटा हो गया. सुबह से बारिश पड़ रहा है. लोग को जाने को त्रास हो रहा है. गाड़ी भी बंद पड़ रहा है. खड्डा बिड्डा है साइड में. और ये हर साल होता है. हर साल होता है. किसी को बोला था, कंप्लेंट किया था पानी तो बीच में साफ किया था इधर. ब्लॉक हो रहा है. अभी कोई आया देखने के लिए? कोई नहीं आया. अभी तक कोई नहीं आया. सुबह से गिरे. म्यूनसिपालिटी के लोग नहीं आए. कोई नहीं आया. 3 घंटा हो गया. हाँ 3 घंटे. बारिश चलता रहा तो अभी भी और भी होगा. हाँ और आ रहा है. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून पुराय दिवचले मालात हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. नानोड्या दिवचलच्या रस्त्याचेर उदक भरला ते पळोवन एकलो तरणाटो थार जीप घेवन स्टंट करतालो. मात हो स्टंट ताच्याच आंगलट आयलो. स्टंट करतना थार जीप व्हांवून गेली. सुदैवान जीप आंब्याच्या झाडाक आडकून उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी गाडयेंतल्या लोकांक साल्वार केले. आमगीर आहलेले घेऊन गेल्लो भिजता काबार आता उदक गेल्ली आणि गेली आणि गेली
तिका काय होईना कित्याक सायलन्सर वयर रावता पयल्या मार झोत पळय एक पेटी वावली 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 थार वावली वावली वेगळी नाही हो वावली वावली गेली 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 वावली मेलो थार गेली वावली वावली ए थार वावली ती पळय थार वावली चोडा आणि चोडू ऐकते गेला गेला पुढे वावली मरे पुढे गेला हरताला पळ पळ वावली पळा मेलो तो गुली 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 वेलो गुली थार थारीची झाली बोट थंय गेलो 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 हे पोटान कलकलेलो ह्या पोटान कलकलेलो थार सोड आणि पळ मायनिंग व्यवसाय सुरू करपाक पंचायतीन एनओसी दिल्ल्याच्या मुद्द्यावयल्यान अडवालपालची ग्रामसभा तापली. विरोध आसतनाय लोकांक काळखान दवरून पंचायतीन एनओसी दिल्या असो लोकांचो आरोप आशिल्लो. जाल्यार गांवच्या हिताचो विचार करून एनओसी दिल्या अशें सरपंचाचे म्हणणे आशिल्ले. सरपंच गजानन पालकर हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. ग्रामसभेक लोकांची संख्या कमी आशिल्ली तरी लेगीत लोकांनी आपले प्रश्न नेटान मांडले. 2 फावटी ग्रामसभेत विरोध करूनय पंचायतीन मायनिंग सुरू करपाक एनओसी दिल्ले खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली. आजची जी 7 जुलै 24 रोजी आमची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभा मिटींग आहे. आमचे मायनिंगे विशय मुख्य जो विषय फाटल्या 2 ग्रामसभेत मोठ्या व्हड संख्येन लोकांच्यो जमा जावन कंपनी म्हणजे ब्लॉक 5 अडवलपाल विलेज मोमेंटो मायनिंग रिसोर्सिसाच्यो एनओसी नाकारलेली. ती एनओसी आमच्या पंचायत बॉडी मिटिंगेन आयज ते कळयतात की आमी फोर्टनायटली मिटिंगेन ही एनओसी तांकां इश्यू केल्ली आसा. आणि आयज आमकां खरें म्हटल्यार एक अजापाची गोश्ट हांगासर घडली की इतक्या गांवांचो विरोध आसतना सुद्दां ही आमची पंचायत बॉडी जी 5 पंचांची हें आसा बॉडी आसा ती तांकां लोकांचो इतको विरोध आसतना सुद्दां कंपनी मायनिंग कंपनी एनओसी इश्यू करता फोर्टनायटली मिटिंगेक आणि ते आयज ग्रामसभेक सांगता की आमी दिली म्हणून. आणि लोक आज शॉकात जाल्ले आसा आणि सामके म्हणजे लोकांचे विचार असो जाल्लो की पंचायतीचेर आयज तो जो हें आसा तो विश्वास सामको उडलेलो आसा. आणि ह्या नंतर आमी लायन ऑफ एक्शन कितें घेवपाची ह्या आज आमी हें करता. कारण आमी आतां हो विशय हो न्यायालयान व्हरपाचो आमी हें करता तयारी करता. कारण ही तेंच्यांनी एनओसी फोर्टनायटली मिटिंगे जावन सुद्दां आमी नाकारलेली दिल्ली आसा. तेजेर आमचो एकदम विरोध आसा. बरे व्यवस्थीत ग्रामसभा जाल्ली आसा. थोड्यांचे गांवाचे विशय आसले ते आमी बरे भशेन हँडल करून व्यवस्थीत ग्रामसभा सोंपयल्ली आसा. पण मेजर काय विषय येयलो बी मेजर मातशें मायनिंगाचो विशय आसलो आमचो. म्हणजे कितें लागून ते एनओसी दिली म्हणून. पण ते आमी सगळ्या गांवाच्या हिताचे हे करून आमी ती एनओसी दिल्या ना दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पर्ये मतदारसंघातल्या म्हाऊस पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा बरीच रंगली. या ग्रामसभेत म्हाऊस वाठारांत आशिल्ल्या जायत्या समस्यांचेर पंचायत आणि गांवच्या लोकांमदीं बाचाबाची जाली. इबाडिल्ले रस्ते, धोकादायक झाडां, पावसात तुंबिल्लीं गटारां तशेंच भटक्या जनावरांच्या समस्यांचेर चर्चा जाली. तशेंच कोपार्डे, म्हाऊस आनी दाबे ह्या वाठारांत आशिल्ल्या लायट आनी उदकाची समस्या विशीं लोकांनी ग्रामसभेत प्रश्न उपरासले. आता ह्याच्या पुढे कोण कोण कामाबद्दल कोण मारलो वयतले आणि माझ्याकडे मेन ह्या नंबर बसले म्हणजे वर्षाच्या वर्ष हांवाच करतो उदक मेळटलें त्या खातीर
वर्षां जाता फंक्शन आता स्पेशल हाडटा पब्लीक न्हू तेंकां तो सगळें उदक मेळटलें न्हू जे काम आसा केबलाचें हांव म्हाजे इलेक्शन टमार हे दिल्ली फायल दिल्ली आहा तेन्ना सर तुमकां सांगलेलें हांव पळय सर आतां केबलाचें काम चालू आहा ते गटर फुटयले मागीर ते कोण पळयतलो म्हणून तुमकां विचारूंक नासलें सरान सांगलेलें ते आमी अशें पळयतले म्हणून तेणी सरान सांगलें JCB हाडलेली हय JCBचें सांगलेलें पास सर JCB हाडलेली बाळू JCB गाडी डायरेक्शन दी मगे एका हांव ते कामाक येतना पयले बघले हो JCB व्हरपाचें म्हणजे आमचे पंचायत एरिया थंयच्यान तो घाली दिलो JCB बरोबर तो आसलो आनी तो डायरेक्शन दिलो म्हण हांव ताबडतोब फोन केलो ताका ताबडतोब फोन केलो आनी बाबू म्हटलें हांगासर अशें जालां मरे तूं पळय म्हणून हांव ताका उगडी घालून ताका सांगा तेणी आतां कितें करपाचें तेणी सांगलें म्हाका तुमी आतां सगळे लोक जाणा तुमी पळयता कोण करपाक येयला ना हो रोड वयताना JCBच्या मळार एक खड्डे आहा तुमी मारून घेतले ते JCB हाडून तुमी केले गाडी व्हरोंक मेळना हांगा उदक पूण पळय तुमी ना म्हणून हांगा कोणच ना एक मावशी ते कशें तुमी हें जाता तें हां माणी गाडी व्हरोंक मेळना तुमी फुडयो घेवन खणटात आनी दायें तें आपल्या हां कोण खणटा म्हणजे तो कळे मरे कितें येयलो तुमी तेच्या फुडल्यान गाडी काडूंक मेळना तें कोणी केलें मद्दी अशें मारलें कोणी चडलो हांगा कडेन न्हू तें रोकडे करूंक न्ही जन्यून प्रश्न आसा तो म्हटल्यार गोरवांचो धर्मेच्या कामांत एकट्याची गोरवां ना पूण तशी जर पळोवंक गेल्यार 70 गोरवां धर्मेच्या कामांत गोरवां आसता ती इक्वल आहा दिपणाची गोरवां करा सरळ सांगता सगळीं गोरवां दावेकारांची आनी सालेकारांची कळ्ळें न्ही आनी पयलींच्या दिसांनी कितें जातालें खबर पयर जे आहा पळय ते स्वता बांदून म्हणटा ताका चेसताले हो प्रकार खबर करून तुमकां म्हणून ते कशें ते कमजोर उरतले आतां तो प्रकार ना आतां ते पयर जावंक ना पयरांची हत्ती जाले आतां आनी तांकां जर धांवडोंक वयशीत न्हू जाल्यार तांकां मारूंक येता तशें पळय उठून तुमी धर्माच्या कामांत पळया एक पयर अशें पळय आहा मरे आनी तेंची झुला पेट्टा झुला पेट्टा प्रमाण हांव पळयलें ना ते गाडयो बिडयो उडोवन घेवन चल्ले म्हाजे कडेन व्हिडियो आसलो ते रातचे हांवें काडलेलो लोकांनी ते खूब व्हिडियो वता ते सांगता एरोफ्लोट कंपनीन दाबोळी विमानतळावयल्यान ऑपरेशन बंद करून मोपावयल्यान ऑपरेट करपाचो निर्णय घेतला एरोफ्लोटाचो हो निर्णय म्हळ्यार दक्षिण गोंया खातीर धक्कोच आशिल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता एक विमान कंपनी दाबोळे वयल्यान वचत आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयची अर्थवेवस्था काबार जावन दाबोळी घोस्ट विमानतळ जातलो अशें युरीचें म्हणणें Another blow to the people of South Goa. And it shows that BJP's revenge politics to the people of South Goa after the people of South Goa gave them a befitting reply to the parliamentary election. It is shocking to see yet another international airline shifting its base from Dabolim to Mopa. Aeroflot has announced of shifting its base from Dabolim to Mopa. I had at the start said that the feasibility of 2 airports within close proximity was not possible. International Civil Aviation Organization also had raised several queries with regards to feasibility of both the airports. We had demanded from the Chief Minister that a delegation with the MLAs, the stakeholders, Member of Parliament, all to be taken to the Prime Minister. And we were assured in the House, but it is shocking to see that the way this government is functioning, that the way Goa has been taken for granted, or rather I'd say the people of South Goa, this is not acceptable. There seems to be a lobby, another mafia political nexus between land sharks operating in Mopa, who are directly connected from Delhi, and this is a clear-cut indication with the way international airlines are shifting, with the way domestic airlines are shifting. It is a very clear-cut reality that Dabolim Airport will soon turn out to be a ghost airport. We immediately demand that the Chief Minister take a delegation and tell the people of Goa that what are the steps taken
to make sure that there is, and Dabolim airport will not turn out to be a ghost airport. शेनवारा रातीच्यान पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून खुबश्यो पडझडीच्यो घडणुको घडल्यात. खुबशे कडेन हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. कोने प्रियोळा पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारी आडकून उरिल्ली. वेळाप कवळे हांगा घरांनी उदक भरलें. कुट्टी नागझर वाठारांतल्या म्हादेवाचे देवस्थानात तशेंच सावयवेरेचे फामाद अनंताचे देवळात उदक भरलां. पावसाचें प्रमाण वाडलें जाल्यार हुंवार येवपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. जावन पडपी मुसळधार पावसान फोंडें तालुक्यात खुबश्यो पडझडीच्यो घटना घडल्या. खुबश्या सुवातींचेर हुंवारा सदृश्य परिस्थिती आसा. आज सकाळी आमकां पयली बातमी मेळ्ळी ती कोने प्रियोळ हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक व्हडली दरड कोसळिल्ल्यान थंयची वाहतूक ठप्प जाली. उपरांत ती वाहतूक फार्मागुडी ITI तशेंच अभियांत्रिकी महाविद्यालय आसा त्या मार्गान सकयल माड्डोळ मेरेन थंयच्यान गाडयो सोडपाक आयली. त्या उपरांत गजाल कानार पडली की कवळ्या वेळप कवळ्या हांगा 3 घरांनी पावसाचें उदक घुसून तांचें मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा. आनी असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार ती घरां कोसळपाची भिरांत थळाव्यांनी व्यक्त केल्या. त्या उपरांत कवळ्या शांतादुर्गा देवळा कडेन तेजे मुखावेली जी पडींग शेत जमीन आशिल्ली तसोच जो नालो आशिल्लो तो सामको तुडुंब भरून व्हांवता. त्या नाल्याच्या कुशीक जी घरां आसात तांकांय धोको निर्माण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी व्यक्त केल्या. मजगती दनपारच्या सुमाराक पाणीवाडा बोरी हांगा रस्त्यार उदक येवन थंय लागींची दुकानां जी आसा त्या 2-3 दुकानांनी उदक घुसिल्ल्यान तांचें मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा. थंय जवळ जवळ 3 वरां येरादारी एके वटेन जे थंयचे थळावे पंच जे आसा माजी पंच कमलाकांत गावडे आनी बाकीच्या वाड्यावेल्या भुरग्यांक घेवन थंयची येरादारी मेकळी करून वाहतूक सुरळीत केल्ली आसा. त्या उपरांत नागझर कुट्टी हांगा महादेवाचें देवस्थान जें आसा तें अर्दें चडशें उदकान बुडलां. कुशीच्या नाल्याक सामकें हुंवाराचें स्वरूप आयिल्लें आसा. दुथडी भरून तो नालो व्हांवता. तशेंच सावयवेऱ्या अनंताचें देवस्थान जें आसा जें गोंयभर न्हू देशभर फामाद अनंत देवस्थान त्या देवस्थानान जवळ जवळ भायलो सभामंडप बुडला आनी गर्भकुडीन उदक पावल्लें आसा. 2 वर्सां आदी 2022 ह्याच देवळान जवळ जवळ म्हणजे एका मनशाच्या उंचाये मेरेन उदक भरलेलें हुंवार आयिल्लो आनी आज परत तशीच परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार सावयवेरें तशेंच कवळे ह्या वाठारांतल्या कांय घरांक तशेंच देवस्थानांक लुकसाण जावपाची पुराय शक्यताय आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक. पावसाचो नेट आसतनाय पाळी घसकशाचेर वचप पर्यटकांच्या आंगलट आयलें. उटंगाराच्या पावसाक लागून पाळी घसकशाचेर गेल्ली सुमार 100 पर्यटक आडकून पडिल्ले. भोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून अचकीत घसकशाच्या उदकाची पातळी वाडली. ताका लागून पर्यटकांक पलतडी येवपाक जमलें ना. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावल्यात. पर्यटकांक सुरक्षीतपणान भायर काडपाचें काम चालू आसा. आयच्यान ओडिशांतल्या पुरी शारांत जगन्नाथ यात्रा सुरू जाली. आषाढ म्हयन्यात शुक्ल पक्षाचे 2रे तिथीपासून जगन्नाथ रथांतल्यान मिरवणूक काडटात. भगवान जगन्नाथ भाव बलचंद्र आनी भयण सुभद्रा हांची व्हडल्या रथांनी मिरवणूक काडटात. खासा राजा रथामुखार सान्न मारता. हे यात्रेक लाखांनी भाविक हाजीर रावतात. जय जगन्नाथ म्हणीत लाखांनी भक्तांनी यात्रेत वांटो घेतलो. फाटल्या कांय वरांसावन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून वास्को ओरुले वाठारांत एका घराची वंट कोसळ्ळी. सुदैवान जिवीत हानी जावना. वंट कोसळिल्ल्यान संबंदीत घरकान्नीक सुमार 70,000चे लुकसाण जालें. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी माती कुशीक काडली. ह्या घडणुकेची म्हायती थळावो नगराध्यक्षाक मेळ्ळे उपरांत तोय घडणूक थळार पावलो. मामलेदाराक सांगून ह्या फॅमिलीक लुकसाण भरपाय दितले. तशेंच ह्या घराची वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी पळोवणी करची अशें आवाहनूय नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी केलें.
मागीर आमी भायर रोकडे भायर सरले. हांवें हांगा पळयलें भिंत कोसळ्ळी आहा आनी वयले नळे छप्पर सगळे पडलेले आनी आसतले 50 एक लॉस जाला आसतली 50,000 आनी मागीर ते कितें पडलेले ते मातशें आमी क्लियर केले. जीवाक बी कोणाक कितें जालें काय ना, कोणाक कांय जावना, सगळें. एक भाग आहा तितून एक पार्वतीबाई हेचें घर आसलेलें पोन्ने घर तें आयज सकाळीं 7:30 तेची भिंत कोलॅप्स जाली आनी तशेंच कोलॅप्स जातून म्हाका शंभू पालेकर जो शेजारी आहा तेणी सकाळीं फोन केलो अशें जालां म्हणून. हांवें रोखडोच मागीर फायर ब्रिगेडी हाडून फोन मारून तांकां आपयलें. तेंच्यांनी जे आतां येवन तेंच्यांनी जे पांय वाट जी आसा ती थंयसर माती आनी पळय ते तेंच्यांनी क्लियर केल्या आनी ते आतां गेल्या. पूण एक 60-70 हजार आतां हेका लॉस जाल्लो आसा. हांव मागता सगळे आमचे जे मेन मामलेदार बीन आहा म्युन्सिपालिटीन तेंचे येवन हांगा दखल दिवन ते कितके तेंचे हें जाला आनी तांकां आमी खंयसून तरी मदत करची अशी मागणी आसा. हांव आमदाराकूय सांगता आमच्या दाजी सरकारान तेंच्यांनी हांगा येवन मातशें पळोवचें आनी तेचे तांकां कितें ते बेनिफीट आसा ते दिवचें म्हणून. सद्या हांव जेन्ना भायर येयलो 7:30 तेन्ना ही भिंत एकदम कोलॅप्स जाली. तेन्ना पळयल्या उपरांत हांव म्हणल्यार कशी जाली. मागीर सगळे आयले पळयले. केन्ना कितें आनी कोणाक कितें जालां ना कोणाक अशें काय ना. जस्ट हांव पळयलें तेच्या भावाक विचारलें जाल्यार तेतून तेन्ना कोणच नाशिल्लो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.